Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. सालोमाव उतार पिरायेर पावतोच ताच्या बायलांनी ताचें काळीज पोरक्या देवाशी ओडून व्हेलें. ताच्या बापाय दाविदाचें काळीज सर्वेस्परा आपल्या देवाचे खुशीक राजी आसलें तशें सालोमावांचेर नासलें. आस्तार्ते हे सिदोनियांनी लोकांचे देवीचो आनी मिल्कोम हे आमोनियान वळशिकेचो सालोमाव पाटलाव करूंक लागलो. सर्वेस्पराक मानवना तें ताणें केलें. ताणें आपल्या बापाय दाविदा भाशेन सगळ्या काळजान सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक ना. तेन्ना जेरुजालियाचे उदेंती वाटेन एका दोंगरार केमोश म्हणलोल्या मोआबीतांच्या देवाक आनी मिल्कोम म्हणलोल्या आमोनियतांच्या देवाक एक उंच वेदी बांदली. तशेंच सगळ्या आपल्या पोरक्या बायलांक वेदी बांदून दिल्यो. त्यो बायलो आपल्या देवांक धूप घालताल्यो आनी योद्न भेटयताल्यो. सर्वेस्पोर सालोमावांचेर रागार जालो, कित्याक ताणें आपलें काळीज इस्रायलाच्या सर्वेस्पोरा देवाथावन पयस काडलोलें. सर्वेस्पोर ताका 2 फावटी दिश्टी पडून पोरक्या देवांचो पाटलाव करिना जावंक हुकूम घालो. पूण सर्वेस्पोरान ताका सांगलोलें तें सालोमावन पाळूंक ना. आनी सर्वेस्पोरान सालोमावांक म्हळें, असलें खोटेपण केलें आनी म्हजो करार आनी आज्ञा सांबाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी खरेंच काण घेतलों आनी तुज्या एका सेवकाक दितलों. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून तुज्या जिवितांत हांव अशें करचो ना. तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलों तें खरें. तोरी आसतना सगळी राजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. पूण म्हज्या सेवका दाविदा खातीर आनी हांवें विंचून काडलोल्या जेरुजाल्याक लागून तुज्या पुताक एक कूळ सांबाळून दवरतलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात तीं सगळीं भागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. म्हजे शिंये म्हाका आदार दी. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उरफाटीं राष्ट्रांकडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें दवरली. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागलीं. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देंवचारांक तीं आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावलीं. आपले पोरजेचेर सर्वेस्पोर बरोच कोलपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार.
तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारोण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गोमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुबेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरोफेनिसीकार आनी आपले दुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपाळून ताका म्हणलें, होय सायबा, पूण मेजा तोळा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किस्पोरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार अंथरुणार आड पडलोलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार तिचे वेलो गेल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे धुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. मार्कू 7 ओळ 29. नियाळाक आधार. आयचें शुभ वर्तमान एके आवयचो हुस्को आपल्या भुरग्या आनी भावार्थ देवा थंय दाखयता. जेन्ना आपल्या भुरग्यांक वायट वो पिडा जाता तेन्ना तांकां साल्वार करूंक आवय बापूय आपल्या लागीं घडटा तितलेय उपाय घेता. असल्या वेळार त्या आवय बापायचो धर्म वो जात पळयनासतना काकलुजार देव फकत आवय बापायची खालतिकाय आनी भावार्थान केल्लें मागणें पळोवन तांच्या भुरग्यांक पेकोवणी दिता. आयच्या पयल्या वाचपान अशेंच मेळटा. सोलोमोन आपल्या परदेशी बायलांचें आयकून तांच्या देवांची पुजा करता, तांकां वेदी बांदता. हें तांचें कर्तूब देवाक रागाभरीत करता. देव सोलोमोनाची राजवटकी काडटा, पूण ताच्या बापाय दाविदाच्या विश्वासीपणाक लागून देव न्हयच सोलोमोनाची पूण ताच्या पुताची काकलूत करून तांकां थोडी तरी राजवटकी दवरता. शुभ वर्तमानांतले वस्तोरेन आपल्या भावार्थाक लागून आपले धुवेक पेकोवणी घेतली. तशेंच पयल्या वाचपान दाविदाच्या विश्वासीपणाक देवान सोलोमोनाची काकलूत केली. आयज आमच्या जिवितांत आमी आमच्या भुरग्यांक कितें सांबाळून दवरलां? फकत संवसारी गिरेस्तकाय जी केन्नाय सोंपोवंक शकता, वो सर्गींची गिरेस्तकाय? बापा मोगाळा, एकल्याच सर्वेस्परा देवाक तुका आमी सदांच विस्वाशी रावून पेल्या सवे मोग अनुभवून सर्गींची गिरेस्तकाय पुंजावूंक वावरूंक आमकां फावो कर. आमेन.
Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.